Mogacha Baba Bunino, Jesus was a migrant. Jesus जावन आसलो एक स्थलांतरी मनीस. अशें हांव म्हणटा तेन्ना दुबाव रे थोडी जाणां घोडये तोटाक तुली आनी हें म्हणूंक म्हाका कारण आसा. पवित्र पुस्तकांत जेन्ना जेजू जल्मता आनी जेन्ना हेरोदाच्या कानार ही खबर पडटा जुदेवांचो राजा जल्मला तेन्ना सगल्या भुरग्यांक नाटक करूंक सोदता. आनी तेन्ना जेजूची आवय बापूय हे आपल्या पुताक बाळकाक घेवन इजिप्ताक पळून वेता. आपलो जो खाशा गांव आसलो तो सोडून दुसरे सुवातेर वेता आनी उपरांत सगळें थारल्या उपरांत सगळें जाग्यार पडल्या उपरांत नव्यान आपल्या गांव घरा येता आनी थंयसर जेजू पिरायेन आंगलोटीन गिन्यानान वाडोत वेता. उपरांत जेन्ना जेजू वाडोवन व्हडलो जाता 3 वर्सांचें ताचें मुनियारपण. ह्या ताच्या मुनियारपणान एके सुवातेर जेजू केन्नाच रावलो ना. एका गांवान सावन दुसऱ्या गांवान एके सुवातेर सावन दुसरे सुवातेर त्याच लोकां सोबें बरेपण वांटूंक तो गेलो. आनी ह्या पासून जेजू म्हणटलो दुसऱ्यांकूय हांवें बरेपण वांटूंक जाय, दुसऱ्यांकूय म्हज्या बापाची बरी खबर हांवें परगटूंक जाय. आनी ह्या पासून जेजू स्थलांतरी जालो. आनी उपरांत सगळें संपातल्या उपरांत बापाची कुशी शार्ती पावयल्या उपरांत जेन्ना स्वर्गार आपलो दिवपण सोडून जेन्ना संवसारांत ताणें जल्म घेतलो आपलें मुनियारपण देवाक जाय ते भशेन शार्ती पावयल्या उपरांत नव्यान आपल्या बापा सुरशीं परत गेलो. आनी तुंय आमकां सगल्यांक पुनर्जीवनपणान सासणीक जिवीत तयार करून एक सुवात दवरलेली आसा. मोगाच्या बाबा भणीनो, आयचो विशय आमी नियाळटाव आमच्या स्थलांतरी भाव भयणांचेर, अदीक करून तांचो समुदायीक बरवसो आमी जिवाळ करूंक वा आमी गोट करूंक थिरावूंक आमकां आपोवणें केल्लें आसा. जायते फावटी आमी म्हणटा गाठी हें उतर. बाबा भणीनो, गाठी वो भायले वो वयले असलीं उतरां जायते फावटी आमी वापरता. आमच्या घरांनी आयज कोण वावर करतात काय? आमच्या रस्त्यांचेर आयज कोण वावर करतात काय? आमच्या गोंयकारांक सांगात. थंय वचून ह्या गटारांतले निवळ करात वो गार्बेज कलेक्ट करात. कितले गोंयकार फुडें सरतले काय? पूण उपरांत आमी आसा हो मनीस जो असलो लो लेवल काम करता, सकयल्या वालोराचो वावर करता, तांकां बोटां दाखोवन तांकां आमी हांगासरले भायर घालूंक तांकां धांवडावंक आमी तयार. आमचीच भाव भयणां कितल्या जाणांची आसतलीं परदेसान वावर करता. आमी थंयसर कोण म्हणून आसाव काय? सिटिजन्स म्हणून आसाव. थोडीं जाणां घोडी आसतलीं. आनी आमकां जर आमच्या घरच्यांक तांणी भायले म्हणलें गाठी म्हणलें आमकां कितलें दुखपाचें काय? आयज आमकांच एक प्रश्न करची गरज आसा. दुबावरेद हांकां जांकां आमी भायले वो गाठी म्हणटा तांकां मनीसपण ना काय? तांकां रोगोत ना मास ना काय? आमचे भशेन मनशां न्हू काय? घोडये कातीचो कालर घोडये वेगळो आसत, घोडये दुसऱ्या राज्यांतली दुसरे स्टेटींतली आयले आसतली आनी ह्या पासून घोडये आमचें मन जायत ही गाठी भायली ती बुरशी मेळी मनशां. आनी ह्या पासून असल्या मनशां सोबें संवाद करूंक संबोध घडोवंक आमी कोणूच सोदिना. आनी अशें आसतना असल्या मनशां सोबें समुदायीक बरवसो थिरावंक घोट करूंक आयचो विशय आमकां उलो करता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाक परबेक आमी तयारी करता. दुबावरेद भाग्योन फ्रांसीस शावेर परदेसान आसलो. नावार स्पेन हांगासर जल्मलो. उपरांत आजियेंत आयलो, एशियांत आयलो. भारतान गोंयांत ताणें पावल दवरलें एक मिस्योनार कसो. आनी कितें घेवन येयलो काय? हे गोंयचे लोक भायले जावं भारतांतले लोक भायले आपूण तांकां कांयच बरेपण वाटचो ना. घेवन येताना जेजूचो मोग आपल्या काळजांनी घेवन आयलो. आनी ह्याच पासून होच मोग वांटूंक तो भरपूर वावुरलो. भाशेचो प्रॉब्लम आसलो. लँग्वेज वॉज अ बॅरियर बट स्टील ही ओवरकेम इट. कशे भाशेन ताचेर ताणें जोय दवरलें आनी आमच्या लोकांक आमचे भाशेन ताणें जेजूक परगटलो. उपरांत एका जाग्यार तो वयर रावलो ना. मलेशिया, चायना, जापान जावं दुसऱ्या देशांनी दुसऱ्या राज्यांनी वचून
ताणें ह्याच देवाची बरी खबर पुरगोटली कित्याक जेजूच्या मोगा पासून. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज जेन्ना हो विशय आमी नियाळटा आमी इल्लीशी बोर आमच्याय मनान आमचेरूय नदर घालची गरज आसा. हांवूय घोड्या आसत ह्या मनशांक स्थलांतर करपी मायग्रंट्स कसल्याय कारणांक लागून जावं पोटाक लागून धोंद्याक लागून वावराक लागून घोडे दुसऱ्या राज्यांतल्यान हांगासर आयल्यांत आनी आमची गोडची भाव भयणां पोटाक लागून घोडे भायर परदेसान आसात तिवूय गाठी जातात काय? आमी प्रश्न आमकांच विचारूंक कर. जे भशेन आमी आमच्या घरच्यांक लेखता ते भशेन हे भाव भयणांक आमी आमच्यांनी कित्याक लेखूंक जायना काय? हांव म्हणून आमच्या घरांत धाडून दवरुया पूण तांकां समाजाचो दर्जो तरी दिवया, मनीसपणाचो वालोर तरी तांकां दिवया आनी दुबाव विरेद आमी देवा मुखार मानवतली जातल्या. आयज आमच्या गोंयांत उदीक करून आमी सांता मोनिका कॉन्वेंट आसा थंयसर जो कुरीज आसा ताचेर आसलेली इमाज जी मिलाग्र घडलोली 1673 ह्या वर्सा 73 वर्सां जी मिलाग्र घडली ताचो आयज आमी उगडास करता. पयलेच खेपेक फेब्रुवारीचे 8 वेर 1673 वर्सा उपरांत 9 ऑगस्टाचे 12 वेर आनी उपरांत सप्टेंबराचे 22 वेर त्याच वर्सा हे इमाजीर जेजूच्या दोळ्यांतल्यान दुकां वावली, माथ्या वयल्यान रगत वावलें आनी गायांतल्यान रगत वावलें. आनी हें पळयलें कोचीनचो बिशप केरळाचो बिशप दोमिंगेल आनी हाका ताणें गोवाय दिली. ताचे बरोबर दुसरे हेर पुर्तुगीज ऑफिशल्सूय आसले. मोगाच्या भाव भयणीनो, असल्यो घडण्यो जेन्ना घडटात तेन्ना आमच्या बाबार्थान आमकां वाड मेळटा, आमच्या बाबार्थाची दिसान दीस वाड जावंक पावता. आनी ह्या खातीर उदीक करून जेन्ना खुर्साचेर आमी नदर माळटा तितले फावटी तो जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर, तुज्या आनी म्हज्या पातका खातीर ताणें जीव कोरचिला हाची आमकां जाणविकाय जावंक गरज. म्हणटूच आयज हो विशय फुडें व्हरतना मागुया आमकां सगल्यांक एक उक्तें मन जंय आमी सगल्यांक एक सारकी मानून घेतल्या आनी अशें स्थलांतरी भाव भयणांक किरीत हो बोरवोसो, किरीत हे आमचें जिवीत आमी समर्पून तांचें सगळें बरेंपण वांटूंक तांकां समुदायीक बोरवोसोचो बोळ जावंक धीर जावंक आमकां सगल्यांक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया.